नंबर 1 आते काउन्सिलर बाब तारक आरोलकर आणि बाब विकास आरोलकर काँग्रेस पक्षान भितर सरता तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आमच्या बरोबर असतात गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर गोय राज्याचे आदले आमदार कळंगूट मतदारसंघाचे बाब अग्नेय फर्नांडीस तसेच काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बेरर मीडिया सेल चेयरपर्सन बाबा अमरनाथ पणजीकर लीगल सेलाचे चेयरपर्सन advocate Carlos Alvarez Ferrer नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय बिगे सॉरी आणि आमचे जीबीसीचे व्हाइस प्रेसिडेंट बाबी बकर ब्लॉक प्रेसिडेंट सालीगाव बतूल सोशल मीडिया चे इंचार्ज गोवा हिमांशु तसेच दुसरे काँग्रेसचे लीडर आणि ऑफिस बेरर हांगासर म्हापसा ब्लॉक काँग्रेस प्रेसिडेंट आसत शशांक सो पयली प्रोग्राम फुडें वचचे पयलीं आमी दोगांयचे दोगूय लीडर जाणी इच्छा दाखयल्या काँग्रेस पार्टीक बळकट करून येता त्या निवडणुकेत बीजेपी पक्षाक तसेच आल्डोच्या लोकल आमदाराक डेफिनेटली घरा धाडपाक तांच्यांनी जे डिसिजन घेतला ते आमी मान्य केला आणि तांकां काँग्रेस पार्टीत भितर घेवपाचो निर्णय घेतला. सो आल्दोना ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन तुमकां येवकार मागता बाब अमरनाथ पणजीकरा लागीं बाब विकास आरोलकराक मेंबरशीप करून ताका ऑफिशियल एंट्री दिवची. आमचे डिजिटल मेंबरशिप सो आम्ही फोनार तसेच मागता अगोदर कालूस आणि आमच्या बाब तारक आरोलकर हाका डिजिटल मेंबरशिप करून ऑफिशियली काँग्रेस पार्टीत एनरोल करचो मागता. सगळ्या लागीं जोरात ताळयो मारपाक. मागता जीबीसीचे प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकराक आपलं करून तांकां वेलकम करपाक. अग्नेय फर्नांडीस गिरीश चोडणकर फुलांचो तुरो दिवन तांकां ऑफिशियली काँग्रेस पार्टीचे मेंबर म्हणून डिक्लेअर करतात. विकास आरोलकर याच्या सोहळ्यात आमच्या दोघांनी गावांनी काँग्रेस पार्टीन एंट्री केल्या म्हणून मागता दोगांय वाटेन बाब तारक आरोलकराक दोन उतरां. ओके अगोदर Alvarez एक दोन उतरां सांगून A homecoming is always welcome. आमची भुरगीं कोण वयतात तेन्ना भायर आमी स्वता चिंततात कितें जातलें तेंचे फुडें कितें जातलें. तारक आनी विकास आमचे बरोबर सदां आशिल्ले आनी काळजांतसून सदां आसताले. हांव कितले पाटी मेळ्ळें ताका बीजेपी पक्षान पासून गेले तेन्ना पूण आजून ते रोगतान आमचे बरोबर आशिल्ले.
आयज व्हडलो दीस आमकां कितें तें परत आयलें. परत आयलें तेन्ना आमचे हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन बूस्ट मेळटा. ते इतलें काम करता. आमचे वॉट्सॅप ग्रूप आसा आनी वॉट्सॅप ग्रुपाचे हांव चोयतालो. ताका त्रास जाय पूण ते काम करताले लोकांचे. आनी आमचे पक्षान आयले तेन्ना आमचो व्हडलो बूस्ट जातलो. So I don't want to say many things because I don't want to give a big speech, but I want to say a big warm welcome to Tarang and Vikas so that we can have good Vikas in the constituency. Thank you. आता हमारा देवबरी सांग उडयता तुमकां सगळ्यांक. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश, आमचो आमदार काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आग्नेल फेर्नांडीस, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय विखे, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अश्विन आनी माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे काँग्रेस पार्टीचे जळवणदार आनी आतांच आमच्या मदीं काँग्रेस पार्टीन परतून एकदां सामील जाल्ले आमचे फॅमिलीक जॉईन जाल्ले तारक आनी विकास मोगा दिसता. आयज आमकां खोस भोगता की आयज तारक आनी विकास काँग्रेस पार्टीचे फॅमिलीन जॉईन जाता. आमकां खबर आसली ज्या दिसा ते BJPन गेल्ले त्याच दिसा आमकां खबर कळ्ळी की हे दोगूय थंय रावचे ना. आनी रावचे ना इतल्याकूच लागून कित्याक आमकां BJPचो कल्चर, BJPची संस्कृती आमकां खबर आसा. BJP पार्टी हे कितें आमकां खबर आसा. तेंचो ट्रिटमेंट हो भायरसून येयल्ल्या लोकांक कसो आसता, हो ट्रिटमेंट कसो आसता तो आमकां खबर आसलें. आमकां खबर आसलें जो मान सन्मान काँग्रेस पार्टी तांकां दिवंक शकता तो मान सन्मान तांकां BJPन मेळचो ना. तांकां निग्लेक्ट करतले, तेंची कामां हाडून दवरतले, तांकां हेरस करतले, तांकां लज करतले हें आमकां पयलींच खबर आसलें आनी तेंच जालें. आनी परतून एकदां ते रियलायज जाले आनी रियलायज बेगीन जाले, तांकां बेगीन कळ्ळें. आनी ही गोश्ट बरी आसा. आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन, उत्तर गोंय काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमी आनी खास करून हल्दोणें मतदारसंघाच्या वतीन दोगांयकूय आमी हुनहुनीत येवकार दिता. पूण येवकार दिता आसतना परतून एकदां तुमकां सांगता की आयज तुमी जे आमच्या परिवारान सामील जाल्यात, आयज तुमी ह्या जनते मुखार, ह्या मिडिया मुखार तुमकां गोंयचे लोक पळयतात तेन्ना गोंयच्या मुखार तुमी जेन्ना आयज एंट्री मारली तेन्ना एक लोकांक दाखोवन दिया, एक लोकांक एक तुमी डायरेक्शन दिया की लॉयल्टी ही सर्वोपरी आसता. पक्षांची तत्वां ही सर्वोपरी आसता. आनी एक चूक तुमचे कडेन जाली पण हेच्या मुखार चूक जावची ना हेची दखल तुमी घेतले असो हांवेंच बाळगिता. आनी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमांतल्यान हळदोण्या मतदारसंघ आनी हळदोण्या मतदारसंघाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे दोनूय गोड कशे विकसीत जातले, कशी कामां तुमची मुखार वयतली हें तुमी नदरे मुखार दवरून पार्टीची तत्वां, पार्टीची लॉयल्टी सदांकाळ मुखार दवरून पार्टी खातीर काम करतलो, गोंया खातीर काम करतलो, म्हापशा खातीर काम करतलो, हळदोण्या खातीर, आकोय खातीर आनी शेट्यवाड्या खातीर काम करतलो हें तुमी आयज ठाम तुमच्या तकलेन दवरपाक जाय. हांव मागता देवा कडेन की देवान तुमकां बरी बुद्द दिवची जेणे करून तुमी लोकांची लोकसेवा करतले, गोंय राखोवपाक तुमचोय थोडो इल्लो हातभार लागतलो. देव बरें जावं. पुढे स्वागत उलोवप करूंक मागता विजय विखे, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आयज आमच्या हांगा आशिल्ले गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आदले आमदार आनी आतांचे जनरल सेक्रेटरी आग्नेल बाब, आमचे सोशल मिडिया इन्चार्ज अमरनाथ पंचीकर, तशेंच आमचे मिडिया सेलाचे आनी लिगल सेलाचे इन्चार्ज ॲडवोकेट अलवारीस, तसेच हल्दोना मतदारसंघाचे ब्लॉकचे प्रेसिडेंट अश्विन डिसोजा, अतुल, मागीर मिडिया सेलाचे आमचे हिमांशू, वायस प्रेसिडेंट भावी बागकर, तसेच आमचे म्हापसाचे आतां कावन्सिलर
सुधीर कालोडकर हांगाचे क्लबचे म्हापसाचे प्रेसिडेंट एडवोकेट नार्वेकर आयज विकास आनी तारक हे दोन्ही कावन्सिलर हांचे हांव स्वागत करता. तशेंच अमरनाथान सांगला तशेंच आमी एक म्हण आहा देर आय ब्लू स्काय आनी हांव तशेंच यंगस्टरांक अपील करता की कसले तुमी स्टेप घेतात तेन्ना तुमी चिंतून स्टेप घेया. पॉलिटिकल कॅरियर हो फक्त पॉलिटिकला वांगडा सोशल कॅरियर आसा आनी आयज मिडियाचेर जावं सोशल मिडियाचेर तुमकां पळयतात तेंचे जेन्ना दोगूय निवडून येयले तेन्ना आमच्या कडेन खुबशी अपेक्षा आहा आनी त्या फुडें काँग्रेस पार्टी कडच्यान खुबशी अपेक्षा आसतली. तेन्ना तुमी काँग्रेस पार्टीन आयले त्या खातीर तुमचे स्वागत करतात आनी हांव मागता की हेच्या फुडें तुमी काँग्रेस पार्टीच्या एका आयडियोलॉजी काँग्रेस पार्टीची अस्तित्व हे राखपाची तेची पार्टीची आयडियोलॉजी मानपाची गरज आसा आनी त्या खातीर तुमी रावचे. आनी आयज आमी पळयता की गोंयांत कितले पक्ष आयले पण काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना. आयज तेंच्यांनी पळयलें की 4 म्हयन्याच्या काळान जो मान जो सन्मान जे कावन्सिलर जे निवडून येता तेन्ना तांकां लोक हाडटा निवडून. तेंच्यांनी पळयलें ज्या कावन्सिलरांक जर मान ना ते हितून जे डेव्हलपमेंट करूंक सोदतात ताका मान ना. आनी हांव मागता की तुमी अशेंच रावचे आनी आमच्या येता त्या फुडाराक म्हाका दिसता म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील अशे 2 येयल्या बरोबर 8 जाल्लेले आसात आनी आमच्या खुबशे आमच्या पार्टीचे टच आसा आनी येता त्या काळान इलेक्शन येवच्या पयलीं वीथ हेल्प ऑफ आमचे सगळे कावन्सिलर जो म्हापसा कावन्सील आहा तेजेर काँग्रेसचो झेंडो आसतलो आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न करतले आनी म्हापसाचें डेव्हलपमेंट हे काँग्रेसी शिवाय आनी कोण करूं शकना. तेजे कार्यकर्ते सगळे आयला त्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय जय गुरु म्हाका बाब तारक कालोडकर. ओके ताचे पयलीं आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर तुमी आमकां मार्गदर्शन दिवचें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी आनी आल्दोना ब्लॉक काँग्रेस कमिटी हांचे बरोबर खुशी उक्ती करतात. कारण म्हापसा नगरपालिकेचे 2 नगरसेवक बाब विकास आनी आमचो दुसरो कावन्सिलर बाब तारक कालोडकर काँग्रेस पक्षात परत प्रवेश करतात. दोगांयचे भितर खूब एनर्जी आसा लोकांची सेवा करपाक आनीक तांचे कडेन ताकदूय आसा लोकांक मदत करपाक. म्हणून तांचे बरोबर आयज जवळ जवळ 200 प्रमुख तांगेले दोगांयल्या वॉर्डांतले आनी वॉर्डा भायले हांव लिडर्स म्हणीत सगळे कारण खूब जाणांक आमी पळयता आनी प्रत्येक एक लिडर ह्या रुपान दिसता. सो तातूंतल्यान आल्दोना मतदारसंघाची ताकद आमची वाडटा. म्हापसा नगरपालिकेकूय आमचो नंबर पयलीं आशिल्लो ते पावता आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीकूय एक वेगळो हातभर लागता की जी फायट सद्याक काँग्रेस पक्ष BJP विरुद्ध करता. गेल्या 4-4.5 वर्सांत आमचे सगळे प्रमुख लिडर्स सगळे लेवलावले ऑफिस बेरर्स लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवन फायट करता. म्हाका दिसता आमी खंयचोच असो एकूय इशू जो सोडला. कारण गेले 4.5 वर्सांक गोंयकारांक कितें मेळ्ळें जाल्यार ह्या सरकाराचो अत्याचार ह्या सरकाराचो अन्याय हो गोंयच्या लोकांक सोंसपा पडलो.
आनी आमकां अशें जालें प्रत्येक दिसा की प्रत्येक दिसा प्रेस कॉन्फरन्स जावं प्रत्येक दिसा आंदोलन जावं एजिटेशन खंय तरी घेराव आमकां मिडिया प्रत्यक्षा म्हणपाक लागले आमकां थोडे तरी रेस्ट दियात की प्रत्येक दिसा आमची कितें ना कितें एक्टिविटी खंय ना खंय चालू आसतल्यो. एकूच उद्देश की सरकाराचे इलिगलिटीज एक्सपोज करप आनी लोकांचो आवाज जावन काम करप. गेले 4.5 वर्सां लोकांचे सगळे प्रश्न आमी घेवन आंदोलन केली, वेगळे वेगळे तरेन आमी उक्ती केले. आमचे स्पोक्समन बाकी सगळ्या लोकांनी लोकांचो आवाज जावन काम आनी त्या एकूच हेजेर आयज गोंयांक सगळ्यांक तर पळोवपाक मेळटा एकूच की ह्या फावटी काँग्रेसचो सरकार भोवमतान निवडून येवपाक जाय ही एकूच इच्छा. आनी तें जर जातलें जाल्यार आमी सगळे युनायटेडली फायट करपाक जाय. आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्षा कडेन ताकद ना. हांव परत रिपीट करता, भारतीय जनता पक्षा कडेन काँग्रेसीक हरोवपाची ताकद ना. कारण गोंय आनी काँग्रेस हें एक आसा, हेजें रूप एक जाता. जी काँग्रेसची आयडियोलॉजी ती गोंयची आयडियोलॉजी आनी जी गोंयची आयडियोलॉजी ती काँग्रेसची आयडियोलॉजी. सो ही जी आयडियोलॉजी आसा दोगांयची ती एक. आनी गोंयांक काँग्रेस हें सोंपता, गोंयांक BJP सोंपपाक शकना. कारण गोंयकार हे सगळ्यांक घेवन बरोबर वचपी, BJP सगळ्यांक घेवन बरोबर वचची न्ही. कारण ते फक्त श्रीमंतांकूच घेवन वयता जावं तांचो एक पर्टिक्युलर सेक्शन आसा तांकांच घेवन ते मुखार वयता. आयज बिझनसमॅन सुद्दां पळयलें जाल्यार ऑल इंडिया फक्त 5 बिझनसमॅनांक ते हेल्प करता, बारीक लोकांक काबार केल्ले आसता. सो काँग्रेस पक्ष आनी गोंय हें सगळ्यांक घेवन वचपाचें. एकचाराचें काम हें गोंय करता, तेंच काम काँग्रेस करता. गोंय म्हणटा तें सुखी प्रदेश, पिसफूल स्टेट. काँग्रेस हो पीस प्रमोट करता, BJP ही हेट्रेड प्रमोट करता. काँग्रेस पक्ष सगळ्यांची उन्नती, BJP हो सगळ्या थोड्यांक उन्नती. आनी त्या खातीर गोंय हो प्रत्येकाक सामावून घेतलेलो प्रदेश आनी वेगळे वेगळे गोंय लोक येवन गोंयांक हांगा पोट भरता ती काँग्रेस. आनी त्या खातीर गोंयचो जो मोग आसा लोकांचो तो काँग्रेसीचेर आसा. आनी त्या खातीर आमकां खात्री आसा की आयज दोनूय कावन्सिलरान येवन आनी ती घटसाण घेतल्याक, त्या दोगांनी येवन एक मॅसेज घेतल्याक काँग्रेस BJP जे कोण आसा जांकां दिसता की गोंयचो विकास जावचो, सगळे गोंयांक सगळ्यांक घेवन मुखार वयचें आनी विकास हो अमित शाह आनी मोदी सांगता तो न्ही. पयर अमित शाहान सांगलें डेव्हलपमेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. डेव्हलपमेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार कितें? हांव पयलीं म्हणटा डेव्हलपमेंट विथ एक्सपेक्टेशन. लोकांची अपेक्षा आशिल्लो विकास जावचो हें काँग्रेस मानता. म्हणजे कितें? गोंयांत हे बेश्टे प्रोजेक्ट हाडून लादप न्ही लोकांचेर. जंय एनवायरमेंट काबार करता, आमचें गोंयकारपण काबार जाता, गोंयच्या आमची अस्मिताय काबार जाता, गोंयची आमची आयडेंटिटी काबार करता, असले प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका. तें काँग्रेस मानता. पूण BJPचो डेव्हलपमेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार कितें? म्हणजे जो गोंयकाराक नाका तो विकास. जंय गोंयकार काबार जातले, गोंयचे आमची सैम काबार जातले, आमचो इकोलॉजी काबार जातली, गोंयच्यो बिची काबार जातल्यो आनी गोंयचे आमचे पारंपारीक सगळे धंदे जे आसात ते काबार जातले. असलो विकास गोंयकारांक नाका हें गोंयकारांनी सिद्ध केल्लें आसा. सो ह्या दोगांच्या प्रवेशान एक सिग्नल गेलो BJPच्या सगळ्या कार्यकर्ते जो कोण आसात, जितले जे आमचे कोण गेल्ले आसात तांकां सुद्दां की BJP ही गोंयकारांक पक्ष न्ही. बेगीनचे बेगीन आनीक जे लोक आसात तेणी बी बेगीनचे बेगीन BJP सोडची आनी काँग्रेसीक आदार करचो. ज्या कारणान लोकांचो जो हावेस आसा ह्या फावटी BJPक सिंगल डिजिटाचेर दवरपाचो आनी काँग्रेसीक एक भोवमत दिवपाचें. जे सगळे गोंयकारांचे मागणे आसा ते पूर्ण करचे. ह्या वेळार हांव आनी एक स्टेटमेंट करपाक सोदतां की पेट्रोल आनी डिझल जो मार इतलो लागलेलो आसा, कारण पेट्रोल आनी डिझल जेन्ना वाडटा तेन्ना तेजी जळ आसा ती बारीकाचे बारीक जो डायरेक्ट पेट्रोल आनी डिझल खरेदी करना ताका सुद्दां पावता. आनी त्या खातीर काँग्रेस पक्षान इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना बॅरल रेट जो आशिल्लो
तो 130 140 पर डॉलर जाल्लो तेन्ना सुद्दां 60-70ची हेजे परिस्थिती आमी पेट्रोल आनी डिझेलाचो प्रायस दवरलेलो. आयज तो रेट खंय पावल्लो तो जो $40 $50 म्हणजे 3 पटीन कमी जाल्लो. पूण तरी सुद्दां ह्या दुश्ट BJPच्या लोकांनी त्या अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी पेट्रोल आनी डिझल हे लोकांच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडपाचें साधन दवरलें. आनी ते करता आसतना कितें केलें, पेट्रोल पंपाचेर तुमी पळयलो आसतलो व्हडलो बोर्ड लागलेलो आसता आनी थंय एक मोदी आसता आनी तो मोदी हांसता. पयल्या सगळ्यांनी पेट्रोल घालपाक वयता तेन्ना म्हणजे लोकांक 1 लिटर सुद्दां पेट्रोल घालपाक रोडा येता आनी तो मोदी हांसता थंय रावन. देशभरांतलो प्रत्येक पेट्रोल पंपाचेर हो मोदी हांसता तो पोस्टर आसा. म्हणजे लोक दुख्खी आसा, लोक रडटात पेट्रोल घालता आसतना आनी मोदी सगळ्यांक ते पळयता आनी हांसता. म्हणजे लोकांक जे दुख्ख जाता, लोकांक जे त्रास जातात ताका खुशी मेळटा. म्हणजे जितले लोकांक त्रास जातात तेजी खुशी कोणाक मेळटा, BJPच्या लिडराक. म्हणून तो हांसता तो पोस्टर तेणी थंय पेट्रोल पंपाचेर लायला. एक्चुअली तेणी कितें करपाक जाय आशिल्लें, पेट्रोल प्रायस देंवोवपाक जाय आशिल्लो आनी मागीर मोदीचो फोटो थंय हांसता तो लावपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता लोकांक वेळ येयल्लो आसा की हो मोदीचो पोस्टर तो हांसता तो थंयच्यान काडपाचो. कारण हांसता म्हणजे कोण पेट्रोल घालता तुका तिडक येता पेट्रोल घालता आसतना. तुजे सगळे पयशे घामाचे पयशे तितून वयतात. एक लिटर पेट्रोल घालप म्हळ्यार त्रासदायक जाल्लें आसा आनी थंय त्या पळयता आनी नरेंद्र मोदी हांसता थंय. कितलें इरिटेटींग आसतलें. हांव तो जोक म्हणून सांगना, हांव सिरियसनेसान सांगता. कारण लोकांक जे त्रास जाता, दुख्ख जाता तेन्ना ते सेलेब्रेट करता. म्हणून तो टिका उत्सव जालो. टिका उत्सव केलो काय ना, लोक पडताले तेन्ना मागीर ती थाली बजाव लोकांक कोवीड जालें आनी ते कितें करता, थाली बजाव आनी थाली बजाव. BJP जेन्ना लोकांक त्रासां पडल्या, लोकांक जेवपाक ना तेन्ना ते उत्सव सेलेब्रेट करता. सो लोकांच्या दुख्खांक उत्सव सेलेब्रेट करप ही BJPची आयडियोलॉजी. आनी त्याचे प्रतीक म्हणजेच नरेंद्र मोदीचो हांसता तो फोटो. लोक त्रासान पडटा, पेट्रोल घालता आसतना त्रास जाता पूण ताका हांसो येता. सो म्हाका दिसता वेळ येयल्लो आसा आख्ख्या देशाच्या लोकांनी की हो हांसता तो नरेंद्र मोदीचो फोटो थंयच्यान काडचो. आनी आमी एक उतर दितात की 2022 खबर आसा केंद्र सरकार आमच्या हातीन ना. पूण जें गोंयचें सरकार करपाक शकतलें पेट्रोल प्रायस आनी डिझल प्रायस देंवोवपाक, ज्या व्हॅट रुपांतल्यान ज्या बाकीच्या हितूंतल्यान, काँग्रेस पक्ष आमी एक आश्वासन दिवपाक सोदता लोकांक ह्या वेळार की आमी तें कमी करून लोकांचे त्रास गोंय सरकार कितले कमी करपाक शकता तें आमी कमी करतले. हें फक्त आमी इलेक्शनाचें आश्वासन म्हणून सांगना, ही आमी बिलीव करता हेका. कारण लोक जेन्ना त्रासांत पडटा तेन्ना आमी लोकांक मदत करपाक जाय हें काँग्रेस पक्ष बिलीव करता. लोक जेन्ना त्रासां पडटा तेन्ना हांसपाचें नासता. जो पळय हांसता तो सॅडिस्टीक प्लेजर घेता आनी ती तेंगेली वेगळे वेगळे उत्सव, थाली बजाव हे सगळ्या हितूंतल्यान ते दिसून येता. हें मागता सगळ्यां कडेन की ह्या फावटी एक बरो सरकार आमी हाडुया आनी एक लोकांचो सरकार त्या फेब्रुवारीक 2022 एक बरो सरकार गोंयांत चलया. परत एकदां आमचे दोगूय भाव आरोलकार बंधू हांच्या हांव काँग्रेस पक्षान येवंक देव बरें करपाक गिरीश वडणकर. म्हाका दोगांय वाटेन उलोवप करपाक बाब तारक आरोलकर आसा. नमस्कार. आजच्या या इंडक्शन सेरेमनी हाजीर असलेले उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश बाब, उपाध्यक्ष बाबू राऊतकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय विखे, काँग्रेस सर, अमरनाथ सर, हिमांशु अग्रवर्धन, आज्ञान सर, माझ्याबरोबर इलेक्शन आमचो भाव विकास आरोलकर, म्हापसा ब्लॉक प्रेसिडेंट शशांक नार्वेकर, शिवोलीचे धडाडीचे कार्यकर्ते, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सेवा द्यायचे अध्यक्ष पेडणेकर, अश्विन बाब अड्डांचो ब्लॉक काँग्रेस, माझ्या वांगडचे काउन्सिलर कोमल आणि नौशाद बाब,
आदी हांगा हाजीर आसलेले मिडिया आनी म्हाजे वाड्या वयचे लोक वेल विशर्स सगळे बाकीचे हांगा जमलेले सगळ्यांक तुमकां पयलीं रोखडेच सांगता तशें हांगासर सांगले आयडियोलॉजी आनी कमिटमेंट भायर सरपाचें रिजन जे आसलेले ते एक वेगळेच आसलेले भायर सरपाचें आमी मना पासून भायर सरप नासलेले एक वेगळो सिच्युएशन आसलेले त्या संदर्भात आमी केन्ना मागीर तुमचे कडेन सांगता डिस्कस करता पण एक कमिटमेंट दिता तुमकां हेज्या फुडें काँग्रेस पक्षाक न्ही हांव सामान्य मनशाक तुमच्या खातीर काम करतलो आनी तुमच्या खातीर झगडटलो सगळ्या सामान्य मनशाचें एक काम आसा आतां जी सगळ्या सिच्युएशन आहा अख्ख्या इंडियाभर सामान्य माणसाक आतां जो 8-10 हजार जोडटा ताका घर चलोवपाक पासून मेळना इतकी म्हारगाई जाल्लेली आसा सगळे वाडलेले आसा आनी BJPच्यान भायर सरपाचें रिजनच हें आसा एक तर सामान्य मनशा खातीर काम करपाक मेळना तेंच्या आयडियोलॉजीन एक गोश्ट आहा की यू हॅव टू वर्क फॉर पार्टी आनी यू हॅव टू ग्रो पार्टी तेंच्या आयडियोलॉजीन हें ना कितें तुमी सामान्य माणसा खातीर काम करपाचें तेंच्या खातीर काम करपाचें तांकां वयर सारपाचें हें केन्नाच तेंच्या भाशणानूय ना आनी तेंच्या कार्यानूय ना सगळ्यांनी पयलां आसलेलें हें आनी हें नोट केलां आनी आतां अख्ख्या भारतभर सगळ्याक जें रेवोल्युशन चालू आहा अगेन्स्ट दीस आयडियोलॉजी तेतूनच आमी दोगूय भाव भायर सरून ह्या पक्षान येयल्लेले आहात जो पक्षान प्रूफ केल्लेले आहा हेज्या पयलीं 70 वर्सां सामान्य माणसा खातीर तेंच्यांनी काम केलां आनी प्रमाणाची गरज ना कित्याक 1949 जेन्ना ब्रिटिशान हांगासर कांयच दवरून वचोंक ना तेन्ना ह्या पक्षान इंडियेक स्टेबिलिटी दिल्या आनी वयर काडला आनी वेरियस प्रोजेक्ट्सांनी इंडियाक एक सुपर पावराच्या सायडीन व्हरपाची ट्राय केल्लेली आहा आनी येता त्या दिसान फक्त काँग्रेस पक्षच ह्या सिच्युएशनासून भायर सारूंक शकता म्हाका खबर आसा जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें पेट्रोल जेन्ना $135 आसलेलो तेन्ना पासून 64 65 पेट्रोल दिल्लेलो आसा इतक्या हितून हे फक्त काँग्रेसूच करूं शकता बाकीच्या ह्या पार्टीन जी आतां रूल करता इंडिया आनी गोवा तेंच्यांनी हेजे बद्दल कांय विचार पासून करूंक ना आनी तेंचो विचार पासून ना अशें म्हाका दिसता कित्याक विचार आसलो जाल्यार हे 105-107 रुपया लिटर जर पेट्रोल जालें तेजेर तेंच्यान नक्कीच विचार करून हेजेर सकयल देंवयतले आसले पूण तशें तेंच्या मनानूय ना ते कोणाक फेवर करतात आनी कोणाक ना ते सगळ्याक जग जाहीर आहा ते फक्त आमच्या म्हापश्यान आनी गोंयानूच न्ही अख्ख्या वर्ल्डाकूय खबर आसा ह्या आतांच्या सिच्युएशनासून म्हाजें प्रथम कार्य आसलेलें तें म्हाका जी जबाबदारी दिता अध्यक्ष ती पार पाडपाची तेज्या बरोबरच हल्डोना मतदारसंघ सारको रिबिल्ड करपाचो तेजेर म्हाजी प्रायोरिटी आसलेली आनी हर एक घरान हल्डोनाच्या एका घरान वचोन हांव पुढच्या ह्या 2022चे इलेक्शनाच्या संदर्भात आनी जे कार्य 10 वर्सां हल्डोना मतदारसंघात जावंक ना तेज्या बद्दल प्रचार करतलो आनी सगळ्यांक दाखोवन दितलो की 10 वर्सां हल्डोना कितको फाटी आहा तुमी पयलात आसतले आमचे हे सगळे आतां जमल्यात हे सगळे हल्डोनकार हे हल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सी लागता तेंच्यांनी स्वता सगळ्यांनी नोटीसूय केला आसलेलें कितें हल्डोना 10 वर्सां फक्त गटरां आनी पेवर्सा शिवाय कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना एक MLAचें काम आसता हल्डोनाच्या खातीर आनी नाल्यार एका कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर कितें करपाचें आसता एक बरो आमच्या तरणाट्यां खातीर ग्रावंड तितून फेल जाल्लो आसा हो 10 वर्साचो MLA एक बरें बस स्टँड सोफिस्टिकेटेड बस स्टँड तेणी विचार पासून करूंक नासलेलो
हें आपलें काम म्हणून, कित्याक तो फक्त गटरांनी इनवॉल्व आहा, तेतूनच तेजो दीस वयता. एक बरो मार्केट करूं येता हल्डोना खातीर, ते पासून तेणी विचार करूंक ना. हल्डोनाक एक बरो मार्केट मेळूंक शकता. व्हडली प्रिमायसीस बरी ग्रीन आहा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी, ती ग्रीन दवरूनच एक इको फ्रेंडली नाल्यार एक जॉब ओरिएंटेड बरो एक प्रोजेक्ट हाडूं येतालो, जेणे करून हल्डोनचे आमचे लोक थंय काम करूं शकता आनी पोट भरूं शकतात. तेजे ह्या विचार शक्तीच्या भायर आसा, कित्याक तेजें विजन हितून ना, तेजो फक्त विजन गटरानूच आसा. आनी ह्या फावटी हांव अपील करता लायक मायंडेड पिपलांक, तेंच्यांनी काँग्रेसाक जॉयन जावपाचें आनी सगळ्या हल्डोनकारांक ह्या MLA आपली घरची वाट दाखोवपाची. कित्याक तो हल्डोनकारूय न्हू, तो रावता आरपोरा, ताका परत आरपोरा धाडया काय ना. थँक्यू. परत एकदा सगळे जाण धाडया काय ना ताका घरा. येस, थँक्यू. आनी तुमी सगळे हांगासर जमल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू. डेफिनेटली येता त्या निवडणुकीत घरा वचपाचें तर निश्चित सांगलेलें आसा. आनी आतां जर मिडिया सर्वे जाल्यार सेफ आनी सेफ दाखोवपाचें ना, बट डिप्युटेड दाखोवप हें 100% जाल्लें आसा. सो देव बरें करूं. तुमी सगळे हांगासर आयल्या कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन जमलेले आसात. शुभचिंतक काँग्रेसचे तशेंच आमचे आरोलकार ब्रदर्सांचे दोनी वाड्या वयले एकवटान रावन काँग्रेसीक बळ दिवया आनी काँग्रेसीच्या त्या बळान गोंयांक जाय तसलो सरकार काँग्रेस पार्टीक दिवंक शकतली, हाचेर मातूय दुबाव ना. सो देव बरें करूं. तशेंच आमचे कावन्सिलर आसात, भाई आसा, इतर कावन्सिलर आसात, तुमी आयले म्हणून देव बरें करूं तुमकां. आमचे काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बेरर्स तुमी आयले म्हणून देव बरें करूं. म्हाका सायडीक जे कोण आसा तितले मातशे भितर सरपाक सगळे भितर आयले बरें जातलें. तशेंच चड चड देव बरें करूं आमचे मिडिया जे हांगासर आसात, जांचो प्रोग्राम कवर करपाक आयल्या आनी कमिटमेंट आसा तरी आसतना ती हांगा रावल्या. देव बरें करूं. म्हाका सगळ्या जाय उबे रावपाक, सगळ्या लागीं उबे रावपाक. मातशें राव मिडिया प्रश्न अजून तर ते काय हे जाल्लें ना. जेन्ना कितें इन्फॉर्मेशन आसतलें आमी तुमकां नक्कीच जाहीर करतले. अशें कितें जायत जाल्यार तुमचो हॉल्डोना कॅन्डिडेट हॉल्डोनाचे आमचे इलेक्शन प्रोसेस सध्या सुरू जाल्लो ना आनी ती प्रोसेस आमची आसता, आमची ऑल इंडिया पार्टी, आमची वन मॅन पार्टी ती आमकां तकले इलेक्शनाचें नांव डिक्लेअर करपाक. सो तेन्ना जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस पूर्ण जातलो आनी तेजे नंतर हॉल्डोनाचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो तेजी जाहीर जातली. म्हाजो प्रश्न आसा दोनी भावांक तुमकां. तुमी पयलीं आतांच म्हटलें की आमी पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, ते तुमी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत मागीर सांगता म्हटलां. मागीर तुमी BJPन गेले, परतूय काँग्रेसीन जॉयन जावपा फाटलें मेन कारण कितें आसा? वाय नॉट सम अदर पार्टी? पयलीं म्हणजे हांव काँग्रेसीक बरोबर एसोसिएट आसलेलो. आय वॉज नॉट मेंबर, बट काँग्रेसी बरोबर खूब वर्सां एसोसिएट आसलेलो. तेंच्या सगळ्या जे मेंबर्स आसात, पदाधिकारी आहात, तेंचे कडेन बरें म्हजें रिलेशन आसलेलें इतकें. आनी परत सम अदर पार्टीचें सांगपाचें म्हणजे हांवें काँग्रेस कित्याक चूज केली, कित्याक ती सामान्य माणसां वांगडा आसता आनी सामान्य माणसाचें हित फक्त सांबाळा तर काँग्रेस पार्टीनूच सांबाळ्ळा. तशें तुमकां सांगपाचें म्हणजे म्हाका आतां जी पार्टी येयलेली आहा, एक पार्टी आहा तिचें नांव घेयना, पूण नवी सकाळ, तेंचे कडल्यान अशी ऑफर येयली. जेन्ना हांवें रिजायन केलें तेन्ना ऑलमोस्ट 3 दीस म्हाका तेंच्यांनी सोडूंक ना. ऑलमोस्ट भावा वांगडाय रावले ते आनी ऑफरी भरपूर मेळ्ळ्यो, बट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तांकां नकार दिल्लो आहा. कित्याक पार्टेचो फक्त एक प्रमाण आहा, फक्त काँग्रेस पार्टीनूच केल्लो आसा, जो सामान्य माणसाक हे केल्लेले आहा, काम केल्लेलें आहा आनी तेंच्याच बरोबर रावपाचें. तेन्ना जशें हांवें रिजायन करतना मिडियाक सांगलेलें, हांव जॉयन जालो जाल्यार एक सेक्युलर आनी जे सामान्य माणसा खातीर काम करता त्या पार्टीक जॉयन जातालो आनी ती
पार्टी काँग्रेसच. माझा आणि एक प्रश्न म्हणजे तुम्ही आतांच हांवें म्हटलें की काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीची युती जावपाची आसा आणि अर्दोणान गोवा फॉरवर्डचे कॅन्डिडेट आसा किरण कांदोळकर. जर फाल्यां युती जाली आनी ते काँग्रेसीन येयले जाल्यार फाल्यां तांकां तिकीट दिता काँग्रेस जाल्यार तुमी तांकां सपोर्ट करतले? जे पार्टीचे डिसिजन आसतले तेच्या वांगडा वतलो. सो तुमी आमदार ग्लॅन टिकलो तांकां घरा धाडपा खातीर तांच्या वांगडा एकत्रीत जाता? डेफिनेटली पार्टी कोणाकूय तिकेट दिवं म्हाजें उद्दिश्ट आहा जो अकार्यक्षम ताचो आमचो आमदार हाडूनचो आहा 10 वर्सां सीट गरम करता फक्त ताका घरा धाडपाचें. माझा आणि एक लास्ट प्रश्न तुमकां पेपरार आयज ग्लॅन टिकलोन एक स्टेटमेंट केला की तुम्ही पार्टी लेफ्ट करता म्हटले, बीजेपी पार्टी लेफ्ट करता. तुम्ही आमकां सांगले की विकास कामां जावना आणि ग्लॅन सरांनी स्टेटमेंट केला की तुम्ही तेंचे कडेन खंयचोच प्रस्ताव घेवन वचूंक ना अशें तेंच्यांनी सांगता. तुमी कितें म्हणटा? म्हाजे कडेन इन रायटींग 9 प्रस्ताव आहात जे हांवें घातलेले आसा ते हाडूंक ना हांवें, पूण म्हाजे ऑन लेटर हेडीचेर आहा 9 प्रस्ताव ताका दिल्लेले आसा आनी टोटल म्हाजे डेव्हलपमेंट हितून 23 प्रस्ताव हांवें म्युन्सिपाल्टीन घातलेले आसा ते ऑन रेकॉर्ड आसा. इतके हांवें केलेले आनी 9 तेजे कडेन दिल्लेले आसा कित्याक ताका MLAचो सिग्नेचर लागता आनी ते PWD कोण नाल्यार WRD तेजे मार्फत करपाचें आसता. ते ताका खबर पासून नासतले तेजे कडेन दिल्या म्हणून कित्याक तो घेता आनी अशें उडयता. तुम्ही काँग्रेसान जॉईन झाले पण अजूनपासून सपोर्ट काउन्सिलर BJPचे काउन्सिलर करतात असे गेले. आतां काँग्रेसीन जॉईन जाल्लेलो आसा. रिजायन केल्लो तेन्ना हांवें डिक्लेअर केल्लेले आहा सपोर्ट काउन्सिलर आसतालो. आतां जशें आमकां पार्टी रजिस्टर करतली अकॉर्डिंग टू वील गो. Girish question to you, all over Goa, like different parties like BJP also, if you're saying that they will not form an alliance, are planning to form an alliance with other parties. Is Congress still trying to form alliance with some smaller parties? This issue is handled by the senior leaders of the party, and I have been saying it again and again. So, moment any decision regarding the alliance is concerned, our leaders will come back to it. So that means even if there is an alliance with Goa Forward Party, that will be acceptable to the. Congress party is a democratic party. Every worker, every leader is taken into confidence before taking any decision. So this consultation will start, and accordingly as per the wishes of the party men, party leaders will take the decision. TMC president, he made a statement or she tweeted that all like-minded parties have to come together. So will Congress tie up with TMC? Is there a possibility? See, we have already been saying for a long time that we have already made an alliance with the people of Goa, and we want all those forces who want to defeat Congress should come and support Congress. So if TMC is against this BJP, they should not break congressmen, they should break BJP people, and on the contrary, they should come and extend support to Congress, where entire Goans wants Congress to form the government. So they should not try to come and create some hurdles. If they want to defeat BJP, they should be clear that they want to defeat BJP. They should not come and offer crores of rupees to congressmen to join them. That is not correct. If your intention is to defeat BJP, come clear that you want to defeat BJP. Show it by action, not by approaching and coaching congressmen by offering crores of rupees. सेम आपाकू हे सिच्युएशन लागू जाता दिसता. जेंका कोणाक दिसता BJPचे अगेन्स्ट फायट करतात, काँग्रेस म्हणजे पॅन गोवा हे आसा, ह्या पक्षाक मुळां जी सामकी आसा ती घट आसा. सो एकूच गोंयांत फोर्स आसा जो BJPक फायट करपाक शकता, तो काँग्रेस. जेंका कोणाक सेक्युलर वोट्स डिवायड करून BJPक मदत करपा आसा ते लोकांक कळयलें आसा. गेल्या त्या इलेक्शनाक आम आदमीच्या पार्टीचे खातीर आमचे 4 कॅन्डिडेट हरले आनी त्या खातीर आमकां जी सिंपल मेजॉरिटी 21ची आसा ती उरली. सो ह्या पावटी लोक ती मिस्टेक करचे ना. लोक सगळे एक डिसायड करतले की काँग्रेसीक मारप वोट आनी काँग्रेसीक ह्या पावटी सत्तेर हाडप, ही लोकांची डिसिजन जाल्ली आसा. थँक्यू. थँक्यू. बरें, एक रिवर्स